केदार नायक यांच्यानी हो बऱ्यापैकी इनिशिएटिव्ह घेतला. जो हांगासरलो न्यू वाडाचो रोड खूब प्रॉब्लेमॅटीक आसा तो, खूब म्हणजे खूब डेंजरस आसा तो आनी खूब कितलो तेंप जालो लोक ते फाटीक लागलेले. तेन्ना केदार MLA आमच्या एक बऱ्यापैकी इनिशिएटिव्ह घेवन तशें लोकांचे सोडोवपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. तशेंच ते एकूच ना, बाकीचे इंटरनल रोड्स आनी बरेचशेच आसा किल्ल्यांना. हांव तेंचे कडेन मागता की तेय तेंच्यांनी इंट्रस्ट घेवन करपाचे. आयज आमी पिलेन मैगावडो हांगासर आसा. आमच्या मदीं आसा आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार, तसोच ESIDCचो वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक, आमचे सगळे पंचायत सरपंच, सगळे पंच मेंबर आनी हांगासर जमलेले सगळे गांवचे नागरीक. हो रस्त्याचे खूब तेंप जालो, रस्त्याचे खूब प्रॉब्लेम असले आनी हे गांवचे लोक सदांच म्हणटाले की हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन करचो म्हणून. तसोच आमी आमच्या MLAक सांगले की हो बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो घे आनी बेगीन हो एक करून दी म्हणून. तेणे बरी इनिशिएटिव्ह घेवन म्हाका दिसता जितले जाता तितले बेगीन हो रस्तो करपाचे फॉलोअप करून आयज हो रस्त्याचे शुभारंभ केल्लो आसा. अशेंच पिलेनान खुबशीं कामां ताणें घेतलेलीं आसा. आख्ख्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें खूब कामां घेतलेलीं आसा आनी सदांच ही कामां चालूच आसता. डेली खंय ना खंय अशीं कामां चालूच आसा. आमदार जे तरेन आपल्या कडेन जे कामां घडटा ती करपाक सदांच फुडें आसा आनी आमकां सांगता की तुमची कितें कामां आसा ती आपणा कडेन घेवन यो, आमी ते बेगीनच्या बेगीन करून घेवया म्हणून. आमदाराक आयज आमच्या मदीं येवन जे हो रस्त्याचे शुभारंभ केला म्हणून ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पड्या पिल्यान हांगासर ह्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे शुभारंभ केल्लो आहा नाल वाडून. हो एक बरो इनिशिएटिव्ह आमच्या केदार बाबान पियण्णान घेतलेलो आसा. जवळ जवळ हांगल्यान आमचो एक 3-4 किलोमिटरचो रस्तो हो रजत हॉटेला कडल्यान न्यू वाडो पर्यंत हो रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जातलें. तशेंच फुडलें काम आहा तें ऑडिट भवन टू आमचो सेंट बॅप्टिस्ट चर्च, थंय कोमलीदाद घर आहा, थंयसर त्या जंक्शनाचे हॉट मिक्स येणाऱ्या काही दिसान आतां थंयसर रिपेअर वर्क चलता. आस्फाल्टिंग जालें तेच्या फाटल्या दिसांनी, क्रॉस ड्रेनेजीस चालू केल्ल्यो आहा. तसोच नावेटी टू मानशेर जंक्शन होय रस्तो येणाऱ्या ह्या काही दिसांनी तोय स्टार्ट जातलो. अंडरग्राउंड केबलिंग चल्ला. हेजे सगळे श्रेय आमच्या लाडके आमदार केदार बाबाक वयता. खूब धडपडटा कामां करपाक, विकास करपाक आमच्या पियणचो तसोच आख्ख्या मतदारसंघाचो. अशा धडाडीचे आमदार आमकां आमच्या गोंय राज्यांत जाय. केदार नायक हे एक बरें एक्झाम्पल. सगळ्या आमदारांक बरी कामां करता. सदांच तो म्हणटा तो 10-12 वरां तो कामाच करीत आसता. केन्नाय पळयत जाल्यार बेतीन ऑफिसान, सालिगांव ऑफिसान केन्नाय सगळ्यांक अवेलेबल आसता. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पळय तितकें केदार बाब हांगा प्रोवायड करपाक आमच्या मतदारसंघात सक्षम आहा. आयज पिलेन ह्या गांवांत मायकवाडो नियर रजत हॉटेल हो ह्या पंचायती सुद्दां डिमांड आशिल्लो की हो बेगींतल्या बेगीन तांच्यांनी रस्त्याचें काम घेवचें म्हणून. हो रस्तो खूब टायम जालो, सामको पाड जाल्लो आनी ताका लागून आमी ती स्पीडअप करून फॉलोअप करून बेगींतल्या बेगीन ती फायनल आमी हांगा ह्या रस्त्याचे शुभारंभ करता. तशेंच सगळ्यांनी सांगलां तशें आनीक काही रस्ते आसा, इंटरनल रोड्स आसा, ते सगळे आमी घेतलेले आसा. रिटेनिंग वॉल्स त्यो घेतलेल्यो आसा, नालाज घेतलेले आसा. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेवर्स जावं कितें सगळी आमी कामां घेतलेली आसा आनी आमचें ऑफिस, आमचो स्टाफ ते फॉलोअप करीत आसा. कामां करता आसतना एक स्ट्रेंथ मेळटा सदांच. जे पंचायत मेंबर्स आसा ते जेन्ना वांगडा रावता, ते जेन्ना फॉलोअप करीत आसता तुजे कडेन, तेन्ना एक डबल स्ट्रेंथ मेळटा तुका की ती कामां फुडें व्हरपाक लागून. हांव पिलेन गांवच्या ह्या पंचायतीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच उरलेल्यो आमच्यो पंचायती आसा त्योय बीन ताजे कडेन येवन आपली कितें कामां आसा ती घेवन चालीक आमी लायिल्लीं आसा. आयज बऱ्या दिसा रामनमी दिसा ह्या हेचो उद्घाटन जालें. बऱ्या दिसा सगळे जाण आमी हांगा आयज आमी मेळ्ळे. अशीच आमी कामां फुडल्या दिसांनी चालूच दवरतले.